नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। जायका लांच प्रकरण, जायका प्रकल्प संचालकाक खंय खबर ना। जपानाची जायका एजन्सी घेताली असले निर्णय, वाचा सुंदराचो मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट। लुईस बर्जर प्रकरणाची क्राइम ब्रांच करतली चौकशी, सीबीआय मागीर पळोवया म्हणटा मुख्यमंत्री। काँग्रेस म्हणटा हो यू टर्न, विजय म्हणटा मोपा धरून सगळे स्थगीत दवरात। दाबोळे कोसळिल्ल्या फॉल्स सिलिंगाची चौकशी, जबाबदार आशिल्ल्यांचेर जातली कारवाय। विमानतळ समितीन केलें इन्स्पेक्शन, सरकार बरयतलो केंद्रीय मंत्रालयाक। मडगांवां फक्त फुडल्या विधानसभा आनी नगरपालिका वेंचणुकेचे उमेदवार म्हूण बोवाळ घालतात। सिव्हिल सोसायटीचे फक्त सवंग, हेतू राजकी, आर्थुराचो आरोप। सावयो म्हणटा मंडळांनूय सुदारचें। भांगर 5 वर्सांत पडले सगळ्यांत सकयल, 22 कॅरेट 10 ग्रामाक तेकले 23,000, पवन 19,000 म्हऱ्यान। घडये वर्सभर अशेंच उरूं येता। खबरो विस्तारान। जायका लांच प्रकरण आपल्याक कांयच खबर ना। जायका प्रकल्प चालीक लावपी मूळ एजन्सी जपानची, तीच एजन्सी असले महत्वाचे निर्णय घेताली। लुईस बर्जर कंपनीक कन्सल्टन्सी दिवच्या पयलीं पीडब्ल्यूडीन खंय जायकाक 4 फावटी विचारिल्लें म्हूण प्रकल्पाचो संचालक ए वाचा सुंदरान मुख्यमंत्र्याक सांगला। मुख्यमंत्र्यान वाचा सुंदराक आपोवन घेवन प्रकरण कितें तें विचारलें। ताका मंगळार मेरेन रिपोर्ट दिवंक सांगला। कित्याक प्रश्न हांवें आपयल्लो तुजे कडेन सगळी म्हायती दिवपाक। ताणें दिलें म्हाका थोडी इल्ली म्हायती दिली आनी इल्ली हांवें सांगलें फाल्यां कशा प्रकारे जाय ती। लुई बर्जर लाच प्रकरणा संदर्भात जायकाचो प्रकल्प संचालक ए वाचा सुंदराक मुख्यमंत्री पार्सेकारान आपोवन घेतलो। मुख्यमंत्र्यान प्रकरण कितें काय म्हूण ताका विचारलें। ताच्या बरोबर जायकाचो आनीक एक अधिकारी आशिल्लो। लाच प्रकरणाचे आपल्याक कांयच खबर ना। जपानची कंपनी मुखेल एजन्सी आशिल्ली, ताका लागून प्रकल्पा विशीं निर्णय घेतना जायका म्हळ्यार जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीचो मुखेल वांटो आसतालो म्हूण ए वाचा सुंदरान मुख्यमंत्र्याक सांगलें म्हूण सुत्रांनी प्रुडंटाक सांगलें। लुई बर्जराक जायका प्रकल्पा खातीर कन्सल्टंट म्हूण नेमतना पीडब्ल्यूडीन खंय जायकाक 4 फावटी विचारिल्ले। ते उपरांतच तांकां कन्सल्टन्सी दिल्ली म्हूण वाचा सुंदरान पार्सेकाराक सांगलें। ह्या प्रकरणाचो सविस्तर रिपोर्ट मंगळार मेरेन दिवचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान वाचा सुंदराक सांगला। सध्या चित्र पळयल्यार पीडब्ल्यूडीन जायकाक बोट दाखोवंक सुरवात केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। लुईस बर्जर कंपनीचे कन्सल्टन्सी प्रकरणाची सरकार खंय पयलीं क्रायम ब्रांची कडच्यान चौकशी करतलो। तो रिपोर्ट आयले उपरांत सीबीआय कडेन प्रकरण व्हरपाक केंद्रा कडेन पत्रव्यवहार करतले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। ह्या वादग्रस्त कंपनीक कन्सल्टन्सी दिल्ले सगळे प्रकल्प स्थगीत दवरचे म्हूण विरोधक मागतात। सरकारान सीबीआय चौकशीचेर यू टर्न घेतला। मुख्यमंत्री आतां क्रायम ब्रांचीची भाशा करता म्हूण काँग्रेसीन दुबाव घेतलो। विजय म्हणटा मोपा कन्सल्टन्सी व्यवहाराची चौकशी करची। It was Congress government then when the PWD minister was one Mr. Churchill Alemao, and the chief minister then who was holding the finance portfolio was Mr. Digambar Kamath. The two have to find out who had actually accepted. Besides the minister, it is there are also officials. हे पण इमिजिएट म्हणजे रिएक्शन असले। म्हाका दिसलें की ते US कोर्टान दिल्ली ऑर्डर, त्यामुळे आमचे पुलीस थंय कितें करतले। सीबीआयक सांगलें की कटकट गेली, पूण दरम्यान अशें लक्षांत आयलें सीबीआयक सुद्दां सांगतलो जाल्यार आय वूड बी रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर किंवा होम मिनिस्टर, अँड फॉर दॅट अगेन आय नीड टू गिव सम केस। सो आय हॅव आस्क्ड पुलीस टू फाइंड आउट द फॅक्ट्स, डू नेसेसरी इन्व्हेस्टिगेशन, आणि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 1-2 दिसांत तयार करा, आणि वी विल सेंड इट टू देम. In the meantime, even I had a call from Venkaiah to send the reports immediately, whatever that is possible. मोपाच्या बाबतीनूय हांवें काडल्या म्हायती काडप चालू आसा, आणि सीलिंग म्हणून जो एक मदीं केल्लो पळय ताचेरूय खर्च केला कन्सल्टन्सीचेर 8 कोटीक तो ठरयल्लो, आणि कितले तरी 4-4.5 कोटी दिल्यात. मोपा आणि सीलिंग दोन्ही करतले तुम्ही? हय,
एकदां गरम उदकान जिबली भाजली की मागीर ताकाचेरूय फूंक मारप आसताली. म्हाका आय हॅव टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज. बीजेपी म्हणटा कंपनीक ब्लॅकलिस्ट करचे. कंपनीचे अधिकाऱ्यांक गोंयान आपोवन खंय लाच घेवपी मंत्र्याची नांवां वदोन घेवची. जी लुईस बर्जर कंपनी आसा त्याच्या अधिकाऱ्यांक गोंयान आपोवन घेवचे आनी त्यांचे डायरीन जी नोंद जाल्ली आसा कोण मागीर तो मंत्री आसूं त्या वेळाचो मुख्यमंत्री आसूं किंवा अधिकारी आसूं तेंची नांवां तेंचे कडल्यान घेवची. जायकाचे अधिकारी गोंयचे ए वाचा सुंदर एका ताबडतोब ह्या पदा वयल्यान हालोवचो. अशें जर कंपनी आसत जाल्यार ब्लॅकलिस्ट करची म्हण आमी सरकारान मागतले. लुईस बर्जर कंपनीक गोंयान दिल्ले सगळ्या प्रकल्पांची चवकशी करची म्हूण काँग्रेस मागता. ह्याच कंपनीक पर्रीकार सरकारानय मुख्यमंत्री आसतना एक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आनी ताका 14 कोटी दिल्ले म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्र्यान सीबीआय चवकशेचेर यू टर्न घेतला. And yesterday I made a statement that I hope that the Chief Minister Parsekar doesn't make a U-turn, and rightfully today he has made a U-turn. आज मोबायलो CBI on CID data. It was the same Manor Parrikar who has given consultancy for some projects in North Goa. When the matter was raised in the assembly by the independent legislators in 2013, it was the same Manor Parrikar who defended this company on the floor of the house. So हातून एक स्पष्ट जाता की कोणाक ह्या कंपनी बद्दल चड प्रेम आहा. लुईस बर्जर कंपनीन गोंयान कन्सल्टन्सी दिल्ले सगळे प्रकल्प चवकशी तडेक लागमेरेन स्थगीत दवरचे म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय मागता. ना जाल्यार सरकाराची चवकशी म्हणल्यार खंय दोळ्याक उदक लावपाची म्हूण समजुची. ताजेर इन्क्वायरी जावन ती फायंडींग येतकरूच मागीर ताजेर कितें तें सोक्षमोक्ष लावचो. ते म्हणसर ताणें मोपा एअरपोर्टाचे सगळे एस्पेक्ट्स एंटायर प्रोजेक्ट शूड बी हॉल्टेड. पयलीं जायका आनी उपरांत मोपा काँग्रेस आनी बीजेपी दोन्ही सरकारांच्या कार्यकाळात कंपनी कडेन वेगवेगळे कन्सल्टन्सी वेव्हार जाल्यात. मुख्यमंत्री पयलीं सीबीआय चवकशी म्हणटालो, आतां क्रायम ब्रांच म्हणटा. दुसरे वटयां विरोधक मोपा कन्सल्टन्सीची चवकशी मागता. लुईस बर्जरान कोणाकोणाची बॉल्सां भरल्यात ते निपक्षपाती चवकशी जाल्यारूच भायर सरपाचे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दाबोळे विमानतळाची परिस्थिती बरी ना. गोंयचे टुरिजम वयर सरतलें जाल्यार विमान येरादारी मंत्रालयान घडणुकांनी सारकें लक्ष घालचें म्हूण गोंयचो सिव्हील एव्हिएशन संचालक केंद्राक बरोवपाचो आसा. दाबोळे शेनवाराक कोसळिल्ल्या फॉल्स सिलिंगाची चवकशी सुरू जाल्या. विमानतळ सल्लागार समितीचो अध्यक्ष खासदार नरेंद्र सावयकार आनी विमानतळ संचालकान सोमारा इन्स्पेक्शन केलें. नवें फॉल्स सिलिंग कोसळप बरोबर न्हय. जबाबदार लोकांचेर कारवाय जातली म्हूण तो उलयला. फाटल्या शेनवारा दाबोळे विमानतळाच्या फॉल्स सिलिंगाचो भाग कोसळिल्लो. गोंय सरकारान ह्या गजालीची खोलायेन चवकशी करपाची तयारी केल्या. दाबोळे विमानतळाची परिस्थिती गोंय सरकार केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या कानार घालतलो. हे पयलींच असल्यो गजाली गोंयान मंत्रालया मेरेन पावयल्यात. गोंयच्या नागरी उड्डाण संचालनालयाचो संचालक डॉ. सुरेश सानबाग प्रुडंटा कडेन उलयलो. दाबोळे विमानतळार घडटा ते बरोबर न्ही. दाबोळे विमानतळाची परिस्थिती बरी ना. गोंय सरकारान घडणुकांची घेतल्या खर दखल. गोंय सरकार बरयतलो नागरी उड्डाण मंत्रालयाक. घडटा त्यो गजाली पर्यटनाक बऱ्याच्यो न्ही. केंद्रीय मंत्रालयान सारकें लक्ष घालचें पडटलें. इतले मजगतीं दक्षिण गोंयचो खासदार आनी विमानतळ सल्लागार समितीचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकारान फॉल्स सिलिंगाच्या कोसळिल्ल्या सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. कोसळिल्ल्या फॉल्स सिलिंगाची चवकशी सुरू केल्या आनी जबाबदार लोकांचेर कारवाय जातली अशें सावयकारान सांगलें. ह्या वेळार दाबोळे विमानतळाचो डायरेक्टर के श्रीनिवास राव आशिल्लो. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाक जाय अशें म्हजें मत आसा. रिपोर्ट आयल्या उपरांत मागीर कळटलें आनी म्हणून हांवें म्हटलें की जर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाची जर वेळ आयल्लो आसत तर तेन्ना ती करूया. दाबोळे विमानतळ संचालक तेच म्हणटा. चवकशेचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत खंय कारवाय जातली. ओके, अभी हम सोच रहे हैं क्यों गिरा है एंड ऐसा इंसिडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. ओके, अभी काम चल रहा है, आज शाम तक पूरा खत्म हो जाएंगे. जो गिरा है ऑलरेडी 3/4 हो गया और एक 1/4 बचा है, तो रात तक हो जाएगा पूरा. जो एजेंसी एग्जीक्यूट किया है उसी को भी रिपोर्ट मांगा. और दूसरा एक एसी का काम जो किया था उसको भी मांगा था. ब्लू स्टार एसी का काम किया था. ओके, सभी एजेंसी मेरे पास रिपोर्ट आना है इन राइटिंग. वो रिपोर्ट आने के बाद ही हम पता चलेंगे एग्जैक्टली किसकी गलती है. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.